नमस्कार. प्रुडंट टीव्ही फाटली एक वर्स 17 ऑगस्ट 2024 ते 2025 मिडिया पार्टनर म्हणून वावरता. कित्या खातीर जाल्यार लक्ष्मीदास बोरकर जे आमचे व्हड स्वातंत्र्य सेनानी, पत्रकार, लेखक, सामाजीक वावुरपी हांची आमी शताब्दी मनयता. त्या निमित्तान ह्या व्हड गोंयकारा बद्दल वळख जावचे खातीर आमी अशा एका मनशाक आपयला जो अभ्यासू आसाच, ताची नदर खूब कितें पळयता आनी ताणें पळयल्ल्यो गजाली ह्या व्हड गोंयकारा बद्दल, स्वातंत्र्य सेनानी लक्ष्मीदास बोरकरा बद्दल उलोवंक येता. नारायण देसाय. येवकार सर. आमकां खबर आसा की लक्ष्मीदास बोरकरांची वळख जी जाता, जांचें व्हडपण 18 जून ह्या तारखेक निमित्त जावन व्हड जाल्यात ते. तर आमी त्या गजाले वयल्यान सुरवात करया. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा 18 जुना बद्दल राम मनोहर लोहिया, जुलियांव मिनेझीस अशीं नांवां येतात. लक्ष्मीदास बोरकर थंय कशे पावले? खरें म्हणजे ही गजाल आमी सगळ्यांनी समजून घेवपा सारकी. खासा करून आज आमचो जो तरणाटो आसा ताणें सामकी समजून घेवपा सारकी. कारण तांचे नदरेन आज जेन्ना ते 18 जून एक क्रांती यात्रा म्हणटा तें पुस्तक पळयतले किंवा ताजे बद्दल आयकतले तेन्ना तांकां दिसतलें आरे हो कसो फट करून हिरो जालो. पूण गजाल इतली सोंपी नाशिल्ली. ताजे फाटल्यान एक साधना आशिल्ली, एक तपश्चर्या आशिल्ली. लक्ष्मीदास बोरकर पणजेंत रावन हॉस्टेलांत रावताले आनी तांणी एक विद्यार्थी संघ चलयल्लो. ह्या विद्यार्थी संघांत जायत्यो गजाली जाताल्यो. सकाळीं एकठांय मेळप, कवायती जावप, सांजचे परत बसप आनी अश्यो कितल्योश्योच गजाली ते करताले जातून बौद्धीक गजाली आशिल्ल्यो, राष्ट्रीय विचार आशिल्लो, आमी कितें करूं शकता समाजा खातीर आनी देशा खातीर असो विचार आशिल्लो. ज्या वेळार हांगा पोर्तुगीज राज्य आशिल्लें त्या वेळा वयलो हो तरणाट्यांचो विचार जे तरेन तांणी विद्यार्थी संघ घडयलो तो फकत पणजे पुरतो उरचो न्ही म्हणून तो मडगांव, म्हापशें, मुरगांव हांगा व्हेलो. थंय ताजे फाटें उगडले. थंयच्यान विद्यार्थी काँग्रेस नांवाची संघटना आशिल्ली तिचे कडेन संपर्क केलो आनी ते विद्यार्थी काँग्रेसी बरोबर तिचें अधिवेशन जाता थंय ते गेले. थंय ते गोंयच्या भुरग्यांक घेवन गेले. हे सगळे तरेन तांचे भितरलो संघटक, तांचे भितरलो एक कार्यकर्तो, एक राष्ट्रीय बाण्याचो तरणाटो हो घडटालो. आनी ह्याच वेळार गोवा सेवा संघ आशिल्लो. आतां थंय आशिल्ले ते जाणटे आशिल्ले. भाऊ काकोडकार आशिल्लो किंवा दोतोर भेंब्रे आशिल्लो. आतां हांच्या संपर्कांत येवन तांणी नियाळून पारखून घेतलेलो हो मनीस. म्हणटकच 18 जुनाचो लक्ष्मीदास बोरकार हो फकत असो फट करून थंय पावलो अशें जावंक ना. ही म्हत्वाची गजाल की आयच्या काळार जेन्ना सगळेंच अशें इन्स्टंट घडटा त्या वेळार लक्ष्मीदास बोरकर हो इवॉल्व जाल्लो मनीस. ताका पारखिल्लो, ताका तरजिल्लो, ताका निरखिल्लो, ताका व्हेल्लो खंय तरी. पळय हें अशें घडटा, लोकां कडेन उलयतना हें अशें आसता, हें सगळें शिकून घेतलेलो हो मनीस आशिल्लो. आनी ताणें स्वताक सिद्ध केल्लो की हांव जें आंगार घेतां तें मना पसून करतां हें सिद्ध केल्लो हो मनीस आशिल्लो. आनी म्हणून 18 जुनाक लक्ष्मीदास बोरकारांची निवड जाली की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांकां हॉटेल रिपब्लिकांतल्यान हांगा कामरा कडेन हाडपा खातीर लक्ष्मीदासान हें काम करपाचें अशी निवड जाली. ताजे फाटली हो येदो व्हडलो इतिहास आसा. आतां बरेच फावटी हाजे कडेन लक्ष वचना. ही सबंद जी जल्मशतीचे जे सगळे मांडणी आसा वर्सभरयाची, म्हाका दिसता तिचे फाटलो हो विचार आसूंक जाय की आयचो तरणाटो स्वता कडेन, आपल्या समाजा कडेन, राष्ट्रा कडेन कसो पळयता.
आनी ताका जर देख जाय जाल्यार ती कोणाची आसूं येता. हे नदरेन लक्ष्मीदास बोरकार हांची ही जी प्रतिमा आसा तांचें हें जें काम आसा हें लक्षांत घेवपा सारकें आसा अशें म्हाका दिसता. तेन्ना तांची पिराय 21 वर्सांची आसली. 21 वर्सांची. आनी एक बरी गजाल आसा, म्हळ्यार हांव मुद्दाम सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, गोवा डिजिटल स्टोरिजान अंदू 18 जुना वेळार जुलियांव मिनेझीस आनी लक्ष्मीदास बोरकर हांचीय काणी हाडून 18 जुनाचें म्हत्व बऱ्या तरेन सगळ्यां मुखार पावयलें. आमकां तेन्ना खबर आसा की तांकां मागीर लोह्याक आनी जुलियांव मिनेझीस दोगांकीय गोंया भायर धांवडायल्ले. आनी कित्याक नाजाल्यार हांगा आनी बोवाळ जातालो. आनी तशेंच मागीर लक्ष्मीदास बोरकरय तांकांय वचचें पडलें दिसता. तर खंय गेले काय ते? लक्ष्मीदास बोरकर हांगच्यान बेळगांव गेले आनी बेळगांवच्यान ते मुंबई गेले. पूण तांचें मुख्य काम हें बेळगांवांत चल्लें, कारण तेन्ना पर्यंत नॅशनल काँग्रेसचें जें काम आशिल्लें ताका आकार दिवपाचो प्रश्न आशिल्लो आनी बेळगांवचें ऑफीस ते पळयताले. मागीर एक वेळ आयलो वर्स 1.5 वर्सां भितर जेन्ना लोहिया हें काम फुडें चालू दवरतले काय ना असो एक प्रश्न आयलो. आनी अशा वेळार मागीर लक्ष्मीदास बोरकार विचार करपाक लागले की मागीर म्हजी भुमिका कितें, हांव नक्की कितें करपाक सोदतां. कारण 46चे चळवळी खातीर तांणी तांचे पद्दतीन जें काम केल्लें आनी 46चे चळवळी नंतरय बी, कारण ताजो फॉलआवट म्हणून जे गांवांनी सत्याग्रह जावंक लागले त्या सत्याग्रहा खातीर लक्ष्मीदास बोरकार हांणी जे तरेची तयारी केली, जे तरेन मनीस सोदले, जे तरेन संपर्क केलो, जे तरेन तांची थंय थंय वेवस्था केली, आपूण स्वता भोंवन खंय पोस्टर लाय, खंय पत्रकां पावय, खंय एकामेकाक निरोप दिवन तांचे मदीं कितें तो संपर्क करून थंयची वेवस्था कर, ह्यो सगळ्यो गजाली लक्ष्मीदास बोरकार हांणी केल्यो. म्हणटकच हें सगळें जाल्या नंतर आतां मदल्या काळांत 47 गोंय स्वतंत्र जालें. मागीर फुडें भारत स्वतंत्र जालो जाल्यार गोंयचें कितें हो प्रश्न आशिल्लो. आनी लक्ष्मीदास बोरकार सारको मनीस लोहिया कडेन उलयतना ताज्या लक्षांत येतालें की हाजेर विचार जावपाक जाय आनी तो राष्ट्रीय पावंड्याचेर जावपाक जाय. गोंयचो कार्यकर्तो आसतना ज्याचें कार्यक्षेत्र गोंया पुरतेंच आशिल्लें इतलो तेंप, ताजो हो विचार आशिल्लो की जर भारत स्वतंत्र जाला जाल्यार आतां गोंयचो प्रश्न कितें हें कोणाक तरी विचारपाक जाय. ह्याचे खातीर लक्ष्मीदास बोरकर गांधीजी कडेन पावले. 1948च्या आरंभाक तांणी गांधीजींची वचून मुलाखत घेतली गोंयच्या प्रश्नाचेर. कितें जातलें, कितें करचें गोंयकारांनी अशे तरेचें. ह्या वेळार प्रत्यक्ष नेहरू थंय हजर आशिल्ले ही मुलाखत जाता आसतना. म्हणजे ही जी नजर आसा ही 21-22 वर्सांच्या भुरग्याची, पूण इतली फुडली नजर की आतां आमी कितें करूंक जाय. भारताचें स्वातंत्र्य आयलें जाल्यार गोंयचें आतां येवंक जाय, कारण हें हुनार जालें जाल्यार ताका अर्थ आसा. हे तरेचें एक नियोजन, हे तरेची दृश्टी ही लक्ष्मीदास बोरकारांक आशिल्ली आनी म्हणून तांणी त्या काळांत आपले परीन हो प्रयत्न केलो. त्याच बरोबर एक हें अशी आशिल्ली की आतां लोहिया इतले सक्रीय हातूंत उरचे नात सद्या. हो निरोपूय बी एका अर्थान गांधीजी कडेन पावोवपाचें काम त्या मनशान केलें. म्हणजे ताका एकूण आपल्या कामाचें स्वरूप, आपल्या कामाची दिका आनी तातूंत आपली भुमिका हें सगळें स्पश्ट आशिल्लें हें हातूंतल्यान जाणवता. म्हाका ताजें तें विशेश दिसता की लक्ष्मीदास बोरकर ह्या मनशाक इतली सगळी धांवपळ करतना हें स्पश्ट आशिल्लें की आपूण कितें करूंक जाय ह्या वेळार. खूब बरी गजाल. आनी तातूंतल्यान त्याच वेळार म्हाका दिसता मुंबयन आसतना ते पत्रकारिते कडेन पावले. हय, म्हणजे तो अक्षरशः 2-3 दिसांचो फरक आसा. म्हणजे ते जानेवारी 48 लोकसत्तेक कामाक लागल्यात आनी जानेवारींतूच ही गांधीजी कडली मुलाखत जाली. जानेवारी 48 पासून तांची पत्रकारिता सुरू जाली. मात ताजे पयलीं तांणी गोंयांत आसतना गोंयची आमचे कडली 2 पत्रां, म्हणजे अर्थात ती नेमाळीं आशिल्लीं. एक भारत आशिल्लें गोपू हेगडे देसायाचें आनी दुसरें नाभा नायकांचें भारत मित्र आशिल्लें. हातूंत भितर ते बरयताले आनी त्या भायर मुंबय पुण्यांतूय बरयताले.
धनुर्धारी, लोकमान्य हातूंतूय तांचें बरोवप आसतालें. म्हणजे म्हाका एकदां मजा दिसता ह्या मनशाची की एका कसल्या तरी कार्यावळी खातीर ते पुण्या वतात. पुण्यात ते पळयतात की खुद्द सदाशिव पेठेंत भितर गटार व्हांवता आनी ते फट करून पुणेच्या सकाळांत भितर पत्र बरयतात, कितें तुमी संस्कृती सांगता काय म्हणून, तुमची गटारां पळयात म्हणून. म्हणजे ही नदर आशिल्लो तो मनीस आशिल्लो. ताका लागून पत्रकारितेंत ते येवप हें एकूण तांच्या स्वभावांत बसणारें आनी समाजाचे नदरेन गरजेचें आशिल्लें अशें म्हाका दिसता. तांचो पिंडूच पत्रकाराचो आशिल्लो आनी तातूंतूच आज तांची जी वळख आसा. म्हणजे ते मरपर्यंत पत्रकार आशिल्ले. 48 ते 99 हातूंत भितर आपलो पत्रकारितेचो धर्म तांणी केन्नाच सोडलो ना. मदीं कादयेंत गेले, भायर आयले, सत्याग्रह केले, धरले, सगळें जालें, पूण आपल्यांतलो पत्रकार तांणी शेवट पर्यंत तसोच दवरलो. हें तांचें विशेश. आणि त्या वेळार जे वेगवेगळे ते आतां मुंबय पत्रकार संघ आमी पळयता ते खूब खोशी जाल्यात की हांगा लक्ष्मीदास बोरकाराची शती मनयतात म्हणून ताणें थंय कार्यक्रम बी केला मुंबयत. म्हळ्यार तांचो वावर पत्रकार आसप आनी पत्रकारां मदीं वावर जो आसा तोय जाला. लक्ष्मीदास बोरकारांची एक खाशेलेपणी की मनशां जोडपाची तांची जी कळाची आशिल्ली आनी तांची जी क्षमताय आशिल्ली ती आकांताची आशिल्ली. ह्या मनशांत एक गोडी आशिल्ली. तांचें उलोवप म्हणजे मृदुभाशी जाका म्हणटात अशे तरेचो तो मनीस. तांच्या आवाजांतूय ते तरेची हें नाशिल्ली, म्हणजे जाका दादल्याचो आवाज म्हणूं येता अशे तरेचें नाशिल्लें. तो जो सॉफ्टनेस आशिल्लो त्या मनशाचो तो त्याच्या एकूण व्यक्तिमत्वांत आशिल्लो आनी ताका लागून ज्या ज्या जाग्यार लक्ष्मीदास बाब गेल्यात थंय थंय तांणी मनशां जोडल्यात. पत्रकारिता हो मुळांत मनशां जोडपाचोच वेवसाय, पूण तातूंत लोक पयसूय वचूं येतात. अशेय लोक आमी पळयल्यात जे पत्रकारितेंतल्यान मनीस तोडटात. पूण लक्ष्मीदास बाबांचें कौतूक अशें की तांणी पत्रकारितेंत भितर इतलो लोकसंग्रह केला आनी तांचे बद्दल प्रत्येकाचें म्हणणें आसा. लक्ष्मीदास बोरकर हो म्हणजे मनशां कडेन लागीं येवपी मनीस, मनशांक लागीं हाडपी मनीस. तांची सबंद पत्रकारिता म्हणजे आतां 48 तांणी काम सुरू केलें. गोंय मुक्ती नंतर ते गोंयांत पावले. नवप्रभा ना, एक्सप्रेस ग्रुपाचे प्रतिनिधी म्हणून. म्हणजे इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता, फायनान्शियल एक्सप्रेस ह्या सगळ्यांचे म्हणजे एक्सप्रेस ग्रुप जो आसा ताजे प्रतिनिधी म्हणून ते गोंयांत आयले. 2-3 वर्सां ते त्या वेळार गोंयांत उरले. तेन्ना तांणी केल्लें काम हें तेच तरेचें की गोंय मुक्त जालां म्हणटकूच गोंयची प्रतिमा आनी गोंयची प्रगती हांचे नदरेन आपूण कितें करूं शकता पत्रकार म्हणून ह्याचो विचार तांणी केला. त्या 3 वर्सांत तांणी आपले पद्दतीन गोंया बद्दल आनी गोंयच्या भविश्या बद्दल जे तरेन जाका सकारात्मक म्हणूं येता अशे तरेचें बरोवप केलां. सो पत्रकार म्हणून तांचो जो फुडलो प्रवास आसा हो तर म्हणजे आनीकूय वेगळो आसा की तें केल्या नंतर ते परत मुंबयत गेले आनी मागीर ते उपसंपादक, मागीर वरिश्ठ उपसंपादक आनी म्हाका दिसता वृत्त संपादक अशी तांची पत्रकारितेंतली लोकसत्तेंतली कारकिर्द आसा. लोकसत्तेंतूच ते रावले. मात हें करतनाय बी ह्या मनशान वेगवेगळ्या लोकां खातीर बरयलेंय बी अदीं मदीं. म्हणजे आपूण आपल्या संपादकीय विभागांतली सगळी जबाबदारी पार पाडटना ते वेगळे वेगळे कडेन बरयतय आशिल्ले. ते दृश्टीन पत्रकार म्हणून तांची जी नदर आशिल्ली ज्याचे बाबतींत आजूय बी लोकसत्तेंत म्हणटात की ना तो गेटअप तेन्नाचो आजूय पळयल्यार कितें तरी दिसता. त्या मनशांत तें आशिल्लें की म्हणजे पेपर हातांत घेतल्या नंतर तो घेवचोसो दिसचो आसा तो पळयल्या नंतर अशे तरेचो गेटअप करपाची कळाशी आनी कसब लक्ष्मीदास बोरकारांचे कडेन आशिल्लें. तांचे कडेन ती नदर आशिल्ली. ती एके तरेची म्हणजे जाका सर्जनशील नदर म्हणूं येता, क्रिएटीव आय तो तांकां आशिल्लो. आनी त्याच बरोबर पत्रकार म्हणून ते चिकित्सकूय आशिल्ले. ह्यो दोनूय गजाली करून म्हणून म्हणजे हांवें कांय लोकां कडल्यान आयकलें की आमकां लोकसत्ताचो अंक पळयल्या बरोबर लक्षांत येतालें की काल राती नायट ड्युटीचेर लक्ष्मीदास बोरकार आसूंक जाय. म्हणजे हें सर्टिफिकेट हें तुमकां आनी कोणें दिवचें पडना, तुमचो वाचक तुमकां दिता. ही म्हाका दिसता तांची जोड लक्ष्मीदास बोरकारांची. पत्रकारितेंतलें तांचें काम खूब आसा अर्थांत. आनी तांणी
मुंबईत पत्रकारिता करूनय गोंया बद्दल सतत एक खंय तरी हें दवरली. गोंयकार तातूंत दिसचो, गोंयकारांची जी श्रद्धास्थानां आसात ती तातूंत येवची, अशे तरेची तांची एक भावना आशिल्ली. म्हणजे 60वें वर्स भाऊ बांदोडकार आमचे मुख्यमंत्री, ताजे खातीर ताणें लेख बरयल्लो मेळटा. डॉक्टर विठ्ठल शिरोडकार, जे शिरोडकार स्टीच खातीर प्रसिद्ध आसात, गायनेकॉलॉजिस्ट, तांचेर लेख बरयल्लो मेळटा. म्हणजे 71, 73, 75 असे खूब लेख वाचूंक मेळटात ज्या काळांत तांणी गोंयकारांचेर बरयलां. मल्हारराव सरदेसाय सारख्या मनशाचेर, खूब जाणांचेर बरयलां. म्हणजे हें जें आशिल्लें पत्रकार म्हणून, हांव गोंयचो आनी हांव मुंबयत आसा, ही एक राष्ट्रीय पत्रकारिता हांव करतां, पूण हातूंत हांव म्हजें गोंय दाखोवंक सोदतां. हें जें गोंयकारपण आसा पळय, हें लक्ष्मीदास बोरकारांचे कडल्यान हांचे रोखडें नदरेंत भरता अशें म्हाका दिसता. हांगा ते जेन्ना नवप्रभा संपादक जाले, ताणें खूब पत्रकारांक घडयल्यात आनी तातूंतले खूब जाण आतां संपादक आसात, नाजाल्यार आतां रिटायर जाल्ले आसात, पूण ते सगळे भरभरून उलयतात. गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टी तांकां खूब मान दिता त्या खातीर. तर हे पत्रकार घडोवप हो त्या काळान खुबश्या संपादकांनी केला. तर तांच्या बद्दल थोडी गजाल, नवप्रभातले तांचो वावर जो जालो. एक गजाल जी आसा, म्हणजे नवप्रभाचें कशें जाल्लें, नवप्रभाचे पयले संस्थापक संपादक द्वाभ कर्णीक आशिल्ले, तांचे फाटल्यान शांताराम बोकील आशिल्ले. आतां ह्या लोकां बरोबर हांवें कांय काळ काम केलां. नवप्रभेच्या सुरवातीच्या काळांत हांव वर्स 1.5 वर्स नवप्रभेंत आशिल्लो आनी म्हज्या लक्षांत अशें येता की हांची जी नदर आशिल्ली, म्हणजे पत्रकाराची म्हणून जी नदर आशिल्ली, ती खूब व्यापक आशिल्ली, हातूंत दुबाव ना. शांताराम बोकील हो सगळें महाराष्ट्राचें आनी तें प्रादेशीक राजकारण आनी राष्ट्रीय राजकारण हाजे बद्दल भरभरून बरयताले. कितें कारण तांणी सतत ताजे कडेनूच लक्ष दिल्लें अशें म्हणूं येता. द्वाभ कर्णीक ताजे परस व्यापक नदरेन पळयताले. लक्ष्मीदास बोरकर हांचें खाशेलेपण अशें की तांणी गोंयकारांक हो गोंयचो पेपर ह्याची खरपणान जाणीव करून दिली. म्हणजे गांवागांवांत वचून गांवच्या लोकां बरोबर उलोवन, आपल्या सगळ्या संपादकीय वांगड्यांक गांवांत व्हरून थंय दरबार भरयल्ल्या भशेन, जनता दरबार भरयल्ल्या भशेन तांचे कडेन उलोवन तुमच्यो अडचणी सांगात, आनी त्यो सरकारा पर्यंत पावोवपा खातीर तांणी तें वर्तमानपत्र वापरलें. ह्या अर्थान लक्ष्मीदास बोरकर हांची हरशीं नजर तीच आशिल्ली की लोकां कडेन रिलेट जावप. हो जो तांचो गूण आशिल्लो, जो ल्हानपणा पसून दिसतालो, तो पत्रकार म्हणून, गोंयांतले पत्रकार म्हणून, गोंयकार पत्रकार म्हणून तांणी नवप्रभेच्या संपादक पदाच्या काळांत इतल्या खरपणान आनी इतल्या प्रभावीपणान वापरलो. ताजें खरेंच एकदां हें दिसता. आनी ताका लागून, कारण तांचे जे वांगडी आशिल्ले, जे नवे उमेदवार आशिल्ले, हांच्या लक्षांत आयलें, अरे हें म्हत्वाचें की पेपर लोकांचो कसो दिसूंक जाय आनी पेपरान लोकांक आपलें करूंक जाय, जाल्यार आमी चडांत चड ह्या लोकां खातीर बरोवंक जाय आनी ह्या लोकांचें बरोवंक जाय. हें जें आसा हातूंतल्यान पत्रकार घडत गेले. कारण तो जो धीर आसता मातयेचो, तो वेगळोच आसता. की आमी अशे पत्रकार पळयता जे समाज आसा आपल्या जाग्यार, आमी आमच्या जाग्यार आसा, अशेंय आसता. लक्ष्मीदास बोरकर हांणी आपल्या प्रत्येक वांगड्याक एक गजालीची जाणीव करून दिली की पळय, हें हांचे खातीर आसा. सो तुमी जें कितें करतात तातूंत भितर हें म्हत्वाचें, हो लोक म्हत्वाचो, हो समाज म्हत्वाचो. आनी हाका लागून म्हाका दिसता तें जें जिवंत समाज, ताजे भितर जगप आनी ताजे बरोबर विचार करप, ताजो विचार हो पत्रकारितेंत हाडप, हे तरेन तांणी पत्रकार घडयले. आनी हे नदरेन पत्रकार म्हणून तांचें काम खूब मोठें आसा. म्हणजे तांचो तो प्रवास लोकसत्ते पसून व्हाया नवप्रभा तो आमच्या लिंकन हाजे पर्यंत जो पावलो, तो तसो पावला की थंय आपूण एक जीव जाल्ल्या भशेन समाजा कडेन, समाज सन्मुख वृत्ती. पत्रकार, संपादक हे बरोवपी आसतात आनी पूण तांकां जेन्ना दुसरें कितें बरोवपाचें जर आसत जाल्यार केन्ना केन्ना एक हें आसता की म्हाका कला बद्दल बरोवपाक जाय, म्हाका नाटका बद्दल बरोवपाक, संगिता बद्दल बरोवपाक जाय, प्रवास वर्णना, अशें कितें तरी आसता. पूण आमी तांचें लिखाण जेन्ना पळयता तें खूब वेगवेगळ्या तरेचें लिखाण आसा. म्हणजे भुरग्यां खातीरय आसा,
व्हडल्यांक आसा, प्रवास वर्णनां आसात, लेख आसात, काणयो आसात. तर तांच्या बद्दल लेखक म्हणून मातशें सांगात. लक्ष्मीदास बोरकारांची साहित्यीक म्हणून हांव जेन्ना अदमास घेवपाक पळयता तेन्ना म्हाका एक वेगळीच गजाल जाणवता. ती अशी की तांचें सगळें जें साहित्य आसा तें म्हणजे जाका तुमी ललीत साहित्य म्हणूं येता, त्यो कादंबऱ्यो आसत, कथा आसत, हें सगळें उजवाडाक आयलां तें 70 ते 80 ह्या काळांत आयलां. खरें सामकें सांगपाचें जाल्यार 72 किंवा 73 ते 77 ह्या 5 वर्सांनी आयलां सगळ्यो त्यो कादंबऱ्यो कथा जें कितें आयलां तें. तातूंत 2 गजाली म्हाका जाणवल्यो. एक म्हणजे हो मनीस पत्रकार, सतत समाजा वटेन पळोवपी आनी ते पत्रकारितेचे पद्दतीन सगळें मांडपी. तोच मनीस जर्मनीक आनी रशियेक जेन्ना गेलो तेन्ना ताणें पयलें खेप तें प्रवास वर्णन पळयलें. तांच्या साहित्यांतलें पयलें पुस्तक म्हणून तें येता. ताचें नांवूच इतलें काव्यात्म आसा, निमोणीच्या झाडा खाली. हे एक प्रवास वर्णन, तें बी रशिया आनी जर्मनींत कम्युनिस्ट देशांत, आनी ताचें वर्णन ताचें ह्या माथाळो पळयल्यार निमोणीच्या झाडा खाली. अशेंच तरेन मागीर फुडल्यो ज्यो कादंबऱ्यो आसात तांचीं नांवां अशींच आसा. थोडीशीं खंय तरी गिता कडेन लागीं आयिल्लीं अशे तरेचीं हांवें नांवां तातूंत भितर पळयल्या. आनी दुसरी गजाल अशी की एके वटेन हें सगळें बरयतना दुसरे वटेन तो मनीस समाजांतल्या प्रश्ना कडेनूय बी पळयता. म्हणजे हिप्पी सारकी गजाल तो तितक्याच त्या हिप्पींच्या एकूण सगळ्या वेव्हाराच्या हातूनच हिप्पी एक भंकसगिरी हे तरेन ज्या वयाचेर लक्ष्मीदास बाब हें बरयता त्या वेळार भंकसगिरी हें उतर लक्ष्मीदास बाबाच्या तोंडांत खंयच्यान आयलें, पूण एकूण तें हिप्पीक लागू जावपी अशे तरेचें उतर आनी ताजो सोद घेतात ते. म्हणजे ती एके तरेची जी पत्रकारिता आसा की हो म्हणजे हिप्पी कशे खंय हांगा कशें थंय कशें हो म्हणजे हो प्रवास सगळो तांचो सोदप, तांची जीण पळोवप, हाजे कडेन ती चळवळ म्हणून किंवा एकूण ती फॅशन म्हणून तें कितें हें लोकां मुखार मांडप कितें, किंवा सेक्स चेंजचो प्रश्न, लिंग बदला सारको विशय हो लोकां मुखार मांडप, हें काम तांणी केलां. तांची एक गजाल जी म्हाका साहित्यीक म्हणून जाणवली ती अशी की तांणी त्या तितल्याच काळांत बरयलें खरें, पूण लोकांक कितें जाय, लोकांक कितें आवडटा हें नेमकें खबर आशिल्लो तो मनीस. म्हणजे ह्यो बरेंचशें जें बरोवप जालां हें दिवाळी अंका खातीर बरोवप जालां आनी तें लोकांक आवडलां म्हणून मागीर त्या प्रकाशकान मागणी केल्या तूं मातशें आनी एक बरें पळया म्हणून. हे इतल्याच काळा भितर साहित्यीक ललीत साहित्यीक म्हणून हो मनीस अशेंय बरोवंक शकता जो सतत पत्रकार म्हणून काम करता, कॉलम बरयता, हें बरयता. तो मनीस हें अशें कितें तरी करता. हें सगळें पळयल्या नंतर दिसता की त्या मनशा भितर हें सगळें काम कशें तरेन चलतालें की आपूण इतलें बारीकसाणेन हें सगळें पळयता आनी त्याच बरोबर तें लोकांक आवडचें अशें तरेन मांडटा आनी तातूंत खंयच कांय जड दिसना. म्हणजे तेन्नाचें तांचें सगळें साहित्य पळयतकूच दिसता त्या काळार जे तरेचें साहित्य लोकांक आवडटा हाजी नेमकी जाण दवरून तांणी तें बरयलां. बरोवप एक गजाल जाली आनी करप ही वेगळी गजाल आयली. समाजा खातीर तांचो वावर जाला. आमी पळयलां की ताणें खूब बऱ्यो बऱ्यो गजाली केल्यात. तर तातूंतले कितें तरी सांगात तुमी. एक गजाल अशी की ह्या मनशान जेन्ना ते तरणाट्यां खातीर पणजेंत काम करताले त्या वेळा पासून तांच्या लोकां खातीर काम चालू आशिल्लें. म्हणजे मजा पळयात की त्या वेळार जांकां दलीत म्हणटात तांची चवथ, ते चवथीक सम्रादना जावप आनी ते चवथीचो गणपती व्हडली मिरवणूक काडून मिरामार व्हरून पावप. त्या वेळार मुळात दलितांचो गणपती तो कोणाक लागता, कोणाक लागना, पूण तो दलितांचो गणपती तितलेच उमेदीन त्या दलितां बरोबर बसून तांचे वांगडा जेवन आनी त्या गणपतीचें विसर्जन करप ही त्या काळा वयली एक व्हडली क्रांतिकारी घटना. ह्या मनशान तें केलां. ह्या मनशान तांचे भितर जागृताय हाडल्या. तांच्या हक्कां खातीर तांकां एक तरेचो विश्वास आनी धीर दिवन मुखार काडल्यात. कारण हेंच काम ते आपले शांतादुर्गे कडेन करतात वचून थोड्याच काळा भितर की शांतादुर्गे जी परिस्थिती आशिल्ली जातून भितर थंयचे जे दलीत आशिल्ले तांकां जे वागणूक मेळटाली ती तांणी न्हयकारची अशे तरेचें वातावरण ते तयार करतात. हो मनीस एकाच वेळार बरोवपी आशिल्लोच, साहित्यीक आशिल्लो, पत्रकार आशिल्लो, समाज सुदारकूय आशिल्लो आनी हाजी मुळां खूब पयलीं मेळटात.
म्हणजे 1946 तांचो एक लेख म्हाका याद जाता. कोणें तरी अशेंच नांव घेवन बरयल्लें की म्हाका बंदूक मेळूं दी, हांव हें अमकें अमकें करतां. ताका प्रतिवाद म्हणून तांणी एक लेख बरयलो आनी तांणी तरणाट्याच्यो म्हणजे तांणी तरणाटो कसो आसता, तरणाटें मन कशें आसता, वृत्ती कशी आसता हें सांगून शेवटी तातूंत संदेश दिलो की आमकां समाजाक जागृत करूंक जाय. समाज जेन्ना सुशिक्षीत जातलो तेन्ना आपोआप गजाली बदलतल्यो. हें तांणी प्रतिवाद म्हणून आनी ताका जाप म्हणून बरयलें. सो अशे तरेन समाजांत भितर एक विचार मांडप, ताजी कृती करून दाखोवप, तातूंतल्यान जागृती करप, ते जागृतींतल्यान संघटन करप आनी ह्या संघटनांतल्यान परिवर्तनाचे दिकेन लोकांक व्हरप, अशी ही सबंद ही जी हें आसा ही लक्ष्मीदास बोरकारांची आशिल्ली. ती सतत दिसता. खऱ्यांनीच इतले एक व्हड व्यक्तिमत्व आनी अंदू तांची शती मनयल्या आनी तुमी खूब उजवाड घातलो तांच्या वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वांतली वेगवेगळ्यो छटा ज्यो आशिल्ल्यो, गजाली ज्यो घडल्यो, त्या खातीर तुमकां आनी पळोवप्यांक सगळ्यांक दिनवास दिता. आनी हांच्या बद्दल चड म्हायती घेवपाक प्रुडंटाचेर वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे कार्यक्रम जाल्यात. जशें हांवें सांगलें गोवा डिजिटल स्टोरीजाचेरय जाल्या. लक्ष्मीदास बोरकाराचेर काम आनी ताणें केल्ल्या कामा बद्दल लोकांक पावोवपाक आमी करीत रावतले, कित्याक ती प्रेरणा अमर सदांच उरपाक जाय. देव बरें करूं.